Speaker sir, my entire constituency is facing severe water problems. Speaker sir, I'll just give you a brief. Kepya Madhar Sangha almost 16 to 17 MLD water requirement every day, and what we are getting is almost 12. 4 MLD आमकां shorta. Speaker sir, आता issue म्हळ्यार असो, आमकां maximum in Barshe, Khola, Morpilla, our people are using spring water, and spring water उजार कोण तांकां तेवूय बिलाचेर म्हाका दिसता सारको तो येना मिटर गुंटा आनी तांकां हजारांनी बिल येता. I just want assurance today before I wind up from the honorable Chief Minister. ही बिलां तांकां येताय ती 5 दिसांनी तांकां नोटीस दिला डिस्कनेक्ट कोतो म्हूण, आनी तें उदक खंयच्या तुंगे न्हू. It is from the spring. Before this, you please give an assurance. Speaker sir, आता इशू आसा हे स्प्रिंग वॉटर जे येता शॉर्टफॉल आहा ते जालेंच, तेका फिल्ट्रेशन सिस्टम कांय ना. लोक बरो ना आता मॅक्झिमम इन खोला बारशे हिंगा किडनी इशू जाय, किडनी फेलियर जाय, हे तुमी करपाक सोदनाय. स्पीकर सर, तुवें तरी समज तरी आमगेल्या हिंगा खोला काजूमोळ कुडय तर थिंग गेल्यार 1 crore 80 lakhsanची ही एक फायल पेंडिंग आहा. स्पीकर सर, I am requesting the honorable chief minister, just see on priority you clear this file. कित्याक तांकां ते कुडय आमगे एक स्प्रिंग आहा थिंगसोन ते आगोंदा खोला सगळे वाटरां उदक हे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो इफ यू जस्ट क्लियर दिस फायल 1 crore 80 lakhs हे मातशें करून घे. स्पीकर सर, आतां इशू म्हणल्यार हो मेन इशू ऑफ फिल्ट्रेशनाचो. जस्ट सी this water filtration system in Barshe, Morpilla and Kola, you just sort it out. But the bottom line is we don't have water. It has to be sorted out at any cost.